आणि आता खबरो विस्तारान आमच्या कायद्याप्रमाण जे विजेचे बिल भरनात तांचे कनेक्शन डिस्कनेक्ट जाता त्याच प्रमाणे पणजे पालिकेचे वीज कनेक्शन डिस्कनेक्ट जाला मात खंय तरी मुखेलमंत्र्यान मध्यस्थी करतकच परत कनेक्शन दिला तांच्यांनी किश्त्यांनी पैसे भरचे म्हण महापालिकेकडल्यान अंडरटेकिंग घेतिल्लें आसा अशा गजालींकडे गंभीर रावपाचो सद्याक वेळ आयिल्लो आसा म्हण वीज मंत्री निलेश काब्राल उलयला RDX खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स आमचे कायद्या प्रमाणे जे बिल भरना त्यांची लायट डिस्कनेक्ट करपाक जाय अनफॉर्च्युनेटली इतली वर्सां खंय तरी स्ट्रिक्ट जावन आसतना हें काम जालें पणजी म्युनिसिपालिटी स्वताचे कमर्शियल मार्केट आनी त्या कमर्शियल मार्केटान तेजो बिझनस चालू आसा वेदर ते पयशे घेता वा ना घेता म्हाका खबर ना पूण आमी आमचे पयशे घेवपाक जाय लायट कंटिन्यू मेळपाक जाय आज जर आमी जर पयशे घेयना आनी आमी जर डिस्कॉमाक पयशे दिना जाल्यार डिस्कॉम आमची लायट कट करूंक शकता आनी कट करतली हे म्हाका दिसता सगळे देशभर चालू आसा आनी सो दॅट इज वाय माय गव्हर्मेंट दॅट इज मी along with my department decided that we should all do what is right. You cannot stop paying from 2003 and enjoy the facilities. आज म्हाका दिसता ऑनरेबल CM मोदी पडटरी ताका रिकनेक्शनाचे आमी सुवाळो केल्लो वी आर टेकिंग अन अंडरटेकिंग फ्रॉम द पणजी म्युनिसिपालिटी दॅट दे वील पे इन इन्स्टॉलमेंट्स सो क्वेश्चन अरायजेस वेदर वी कॅन गिव DCB म्हणजे आमचे जे डिले पेमेंट DPC चार्जेस विच आर देर इट इज गवर्नड बाय द JRC and JRC is a joint regulatory commission which is set up for India which gives the tariff guidelines and we cannot deviate it from the tariff guidelines. So during the tariff guidelines we will see if we can do, but I don't think it is possible because so far I remember there has been never where the delay payment charges have been cancelled. Only that we can facilitate in form of installments, maybe 1, 2, 3, 4, 5 installments, which will be by part of it. म्हाका दिसता ही गोष्टी आमी सगळ्यांक करपाक जाय आज जर आमी हें करना जाल्यार फुडें आमकांच लायट जे नॉर्मल गोंयकारांक मेळपाक जाय कोण तरी दिना म्हण हें जावं शकता.